बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक तुमचे सगळे आसूं. जिवीत एक विचित्र म्हण A life is a mystery. कित्याक आमच्या जिवितांत सूख आसता, दूख आसता, जिवीत आसता, मरण आसता. सगळे बरेपणाच्यो घडयो तशेंच आमकां आवडायच्यो दुखायच्यो घडयो. आनी हातूंतलें मरण पिडा ही जावन आसा आमकां कितें भाशेन मनशान आमच्या जिवितांत एक व्हड आवडायची आनी दुखाची घडयो. आनी ह्यो घडयो जिविताच्यो आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना येतात तेन्ना आमकां क्रिस्तांवांक कितें भाशेन हो बोरमासो अनुभव की आमच्या ह्या घडया दुखा वेळार आमचो बाप आमचो सोबीचो बाप आमच्या सांगातान आसा. कित्याक जेजू वरवीं आमकां सगळ्या क्रिस्तांवांक पुनर्जन्माचो बोरमासो आसा. कितें भाशेन आयज हे आमचे बरेपण आमच्या दोनी वरवीं तिच्या मरणा वरवीं एक दुखाची घडी पूण तरी आसतना बोरमाशा आनी मिसाच्या भेटींत आमी वांटो घेतलो. ते भाशेन आमकां मिसान वांटो घेतना हे आमच्या भयणी खातीर मागूं तिका सोडीचें सुख जोग आनी वागताना हें तिच्या दुखवलेलें कुटुंब देवान आपली भिजवण वावरून आनी हें दूख तिचें मरण क्रिस्ती मरण विसोसूं हें मिसान आमकां सगळ्यांक कृपान मागूं. आनी मिसाच्या सुरवातीकूच आमी सगळे बात म्हणून घेवया आनी आमचे कडेच मरण बाबा तें करून ह्या मिसाचे भेटीक पावती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या मनाची करता. हांव बाकी सगळे आनी तुमकां म्हजो मनाची वायट बरो ह्या पासून सगळ्यांक देविता आनी भक्ता आनी तुमकां म्हज्या खातीर आमच्या सगळ्या विनंती सर्व पिता देव आमची काकून करूं आनी आमची पातळां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. तुज्या भगवान वाक्याक मेळटा काकुतीचो साथ आनी बागुंतांक सुखाचो सोंद. इजाबेल आमच्या भयणीची कूड आयज आमी भावपणाच्या मोगान बांदी लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या भायपासांत तिका सोडून तुज्या विचलल्या सांगात सासणाच्या सुखान वांटो दी आनी पुनर्जन्माच्या फुडें सयत तुका रूप रूप भोगूंक दी पावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो करो दे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. माकबेयोच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदान इस्रायलाच्या फुडाऱ्यान चोण एकल्या कोची पोती काडून लायली आनी 2000 रुपयांचे नाणें जमा करून परक्याच्या फारीकपणा खातीर एक योद पेटोवन ते जेरुसल्याक पाठोवन दिले. पुनर्जीवनपण आसा म्हूण मनान दवरून ताणें ही बरी आनी श्रेश्ठ कोणी केली. कित्याक योदनान पडलोलें नव्यान जीवन जातलें म्हूण तो सदमान हें नासलो जाल्यार मेल्ल्या खातीर प्रार्थना करप म्हणल्यार अनुपयोगी वस्त आनी पिशेपण जातलें. भक्तीपणान मेलोल्यांक
एक उत्तम मोजवी दवरलेली आसा म्हूण तो समजतालो. ही एक भक्तीची आनी दोळ्यार चिंतना देखून मेलेल्यांक पातकांतली सुटका मेळचे खातीर ताणें तांचे पासत फारीकपणाचो योग भेटोवंक लायलो. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जावन दी. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उमेद ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवना, तुवें म्हाका विसरून दिताय, तोंड उदका सोरी पावयताय, तुवें म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मारतान म्हाका चलयताय. कालोखान कोंड्यान हांव सांडल्या, कसलेंच वायट तुजें ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सोदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंड्या सुय, गोठाय ती म्हाका तूं दिता. अजाप जावन दुस्मान पळयता, उंचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमी माथ्यार तेल घालता, ओलेपण करपाक दिसान दीस. घसघशीत उजेड देंवतली, देवदाना तुज्या मोगाची. सासणाचें गिराड म्हाका दावलें, ओचीत गोड म्हज्या देवाचें. हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें. उद्गाराक उबी रावली. हांव तुका दिवसता, कित्याक सोयीच्या राजाचें खूब तुवें रानाक उबें केलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ साधुकी मोक्षाचे मनीस पुनर्जीवन ना म्हणटा. जेजूशी येवन ताणीं अशें ताका विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान अशें बरयलां, भुरगीं बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपली बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोसोत उत्पन्न करचें. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी सोसोत नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय सोसोत ना जालो. आनी तसोच तिसरो, ते जिनशीन 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालें, पूण भुरगें बाळ जालें ना. सगळे होवन निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालोले म्हणटच पुनर्जीवनपणान सगळीं नव्यान जिवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोती ती जातली. आनी जेजून परती पाळून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळो देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. मेलोनांतली नव्यान जिवन जातूच दादले तश्यो बायलो लग्न जायना.
बोगोर सोर्गीच्या देवदूता सारकी जाता मेल्ल्याच्या पुनर्जन्मपणा संबोधी पळय आब्रामाचो देव इसाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइजेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार जिलकुटाची खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक नामी मेल्ल्याचो न्हय बगोर जिवी आसलेल्याचो देव तो तुमी लोक चुकता जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हे आमी आमचें जिवीत जियेतना आमच्या मनशाचो एकूच विचार तो जाय पडेक आमच्या मनात असलो विचार की आमच्या जिविताचो हेतू कितें वॉट इज द पर्पज ऑफ अ लायफ आनी ह्याच विचारान आमी आमचें जिवीत जियेता जाय फुडें आमी वावुरता कसली गोश्ट करतना हेंच आमच्या मनात आसता आमच्या जिविताचो हेतू कितें पूण आमकां क्रिस्तांवाक ह्या प्रश्नाचेर चड विचार करची गरज ते ल्हानपणीक तावन आमकां क्रिस्तांवाक कितें प्रश्न आमचे दोतोरीन सांगलेले आसता देवान आमकां कित्याक रचलें आमच्या जिविताचो हेतू कितें आनी ल्हान भुरगीं कशीं घडीक आमच्या दोतोरीन आमी हो सॉर्ट करून जबाब दितले देवान आमकां रचल्यात आपलो मोग करूंक आपली सेवा करूंक आनी परतून मेल्या उपरांत ताची सोडशी वचूंक देखूनच आमच्या जिविताचो हेतू कितें हाचे विशीं आमकां चड चिंतची गरज ना कित्याक आमी जाणा आमकां देवान कित्याक रचलें पूण जायते फावटी घडीक आमचें जिवीत जियेतना हो जबाब आमी वाडटना विसरता देवान आमकां कित्याक रचलें आनी ह्याच पासत जायते फावटी आमचें मन संवसारी जाता देवान आमकां आपल्या मोगा खातीर दुसऱ्याच्या मोगा खातीर आपले सेवे खातीर ह्या खातीर रचल्यात हें आमी जायते फावटी विसरता आनी ह्याच पासत जेन्ना आमच्या जिवितांत संघर्शाच्यो घडी येता जायते घडीक पिडा येता कसलें दूख येता आनी भोव करून मरण आमच्या गरब्यांत येता असल्या वेळार घडीक परतून एकदां हो विचार आमच्या मनांत येता आमच्या जिविताचो हेतू कितें वा आमच्या घरच्याचो आमच्या लागशिल्ल्याचो जे कोण सोदून गेले तांच्या जिविताचो हेतू कितें जालें आनी परतून एकदां घडीक आमकां होच जबाब मेळटा जे भशेन आयज आमच्या भयणीच्या मरणान आमकांय घडीक होच जबाब परतून एकदां नियाळूंक हो दीस आयज केल्लो करता की आमचें जिवीत ह्या जिविताचो हेतू देवाचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी आमी मेल्या उपरांत परतून ताचे वेलीक वचूंक होच हेतू घेवन ही आमची भयण आपलें जिवीत घडीक जियेली घडीक आपल्या ह्या जाणटेपणार पिडीत जायती गोश्टी करी तरी आसतना देवाच्या मोगान कोण भाशेन ती जियेली हाचे विशीं आमी तिचे गोश्टी भोव बरे भाशेन आमी जाणा आसता कोण भाशेन आपल्या जिवितांत देवाचो मोग तिणें केलो आनी निमाणे घडये पासून देवाच्या मोगान ती जियेली की आमकांय आयचो हो दीस जेन्ना आमची भयणीन ह्या संवसारांत निमाणो आदिवस दिवंक हांगासर जमलेले आसा की आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करूं कोण भाशेन देवान आमकांय आमच्या जिवितांतल्यान आपलो मोग करूंक आपली सेवा करूंक आनी आमच्या जिविताचो शेवट हेतू म्हळ्यार देवाचो शीक परतून वचूंक आयच्या श्री वर्तमानांत आमकां पुनर्जन्मा विशीं खबर केली मेळटा सादुकी हो एक पंगड सुदैवा म्हणून जो पुनर्जन्माचे भावार्थ दवरिनासलो आमचें जिवीत ह्या संवसारांतूच सोंपता जेन्ना आमी मरता आमच्या जिविताचो शेवट जाता असलो तांचो विचार पूण कितें भाशेन जेजू आयज असल्या मनशाक पुनर्जन्मा विशीं खबर सांगता की देवान निस्पगत आमकां रचल्यात ह्या संवसारांत आमचें जिवीत जिवन पूण आमच्या जिविताचो खरो अर्थ म्हळ्यार ताचे सोडशी ताच्या एकवटान पुनर्जन्मपण आमी भागिरी जावं आनी हेच पासलाच्या पयल्या वाचपाक माकेबियो ह्या पुस्तकांतली वाचप जे आमकां आमच्या मेल्ल्या खातीर मागूंक तांचे खातीर देवाक प्रार्थना करूंक आमकां उलो केल्लो हे वाचपाक मेळटा ही आमचो भरवंसो जे आमची मेल्ली ती देवाची वेगळी आसा ती आमची गोंय जी आयज ह्या संवसारांत उरल्या जिका आमी आयच्या दिसाक निमाणो आदीस दिता ती देवाच्या एकवटान जियेतली हो आमचो भरवंसो ह्याच पासत ही मिसाची भेट घडीक आमी तिचे खातीर प्रार्थना तेर मागणी करूं ह्याच भरवंशान की आमी ही आमची गोंय
ह्या जेजूच्या निर्जनपणान भागिली जाली आनी आमकां एक भाशेन इतच्या मरणा वरवीं हो बरोसो आमच्या काळजांत आयज जागयता की आमी जेजूच्या पुनर्जनपणान एक दीस भागिले जाले देखूनच आमच्या जिविताचो हेतू जो आमी आमच्या ल्हानपणान आमच्या दोतोरेन व्हडा ही भाशेन ताळ्यान आमी उजारताले देवान आमकां रोचल्यान ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक हो हेतू आमच्या जिवितांतलो दर एकल्याच्या जिविताचो की आमी हें जिवीत जियेतना देवाच्या एकवटान मोगान जिवप आनी हो देवाचो मोग आनी एक वड ही आमकां आमच्या फुडल्या जिवितांत पुनर्जन्माचो बरवास आमच्या काळजांत जातलो आयज ह्याच भावार्थान आमी आमचे भयणी खातीर आयज मागुया देवाची आमी तिका करी आनी आमचें जिवीत सदांच देवाच्या एकवटान जियेतलें जिवीत जावं हे मिसाल आमकां कृपा अनुभव मागूया सोर पदवीदार देवा बाबा मानता तसलें सामून मागा दयाळ बाबा आयज आमी मातयेक लायतना ते आमचे भयणीची इजाबेला पसत हो फारीकपणाचो योद्न आमी तुका भेटयता ताच्या आत्म्यान कसलेंच पातकाचें कोप उरलां जाल्यार दोळाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक तिका बळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूं सर्वेस्पराक पवित्र बाबा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काल आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या हुकमान आमी सरमतां तुजे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलता शेकीन जें दुरींतलें आमकां काडल्यात ते दुरींत आनी मातयेन परतून वेतांव तेन्ना तुज्या हुकमान पातकाच्या गुलामपणांतली आमी सुट्टा आनी तुज्या पुताच्या मरणान सडयलेल्या आमकां ताच्या पुनर्जन्माचे मोहिमेक पावोवच्या तुज्याच उतरान तूं जीव करताय देखून देवदूतान भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोसून पेच्या आदी ताणें म्हणून घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मोडलो हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें पातकाचें भोगसण मेळच्या
तुमचे बसोत आनी सोमेस्त मनशां बसोत ते वालो देव हे म्हज्या उदासाक करा. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिवनासता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतरे आमां समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. स्वर्गस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास करता आनी फ्रांसीस आमच्या बाबेन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रती वर्गान वाडोव. सर्वेस्परा तुजे सारकोनी इजाबेलाची काकूत कर, तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन गेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवनपणाचो गर्वाचो धरून मेल्यात ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोचोडी तुमकां व्हड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगती तिचो पती बागेवन चुजे बागेवन दवरून दिता आनी सोद कळे तुका मानूल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोवं. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू दया पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पविदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्या प्रार्थना सोपी दीर्घ म्हणया. आमचो बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या फेडचिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताणें म्हणून नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवड. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां स्वर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोडवणाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरच्यान उतरायता. तर आमकां तुजी उदार कापली सोर पातकांतली सुट आनी सोर आकांतांतली मांडय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुदांत म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हू पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दीस काड आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवट चलयते सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेवटी संवसाराचे ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढते. हे शेळेच्या जेवणाक आपल्या ती आमी सगळीं सुवात. Moci mi to
इजाबेला आमची भयणी आयच्या दिसाक हे संवसारांत उतरून गेली. आमी आतां भेटलेल्या जेजूच्या बलिदाना बरोबर तिका सर पातळांतली निवारून नितळ आनी पुनर्जन्मपणाचो संतोश सासनात दवरप हो उपकार आमी मागता आमच्या सुंद्या जेजूचे नांवान. आमी तुका इजाबेल आमच्या मदल्या खातीर आर्गां दिता आनी निर्वासता. माद्री इजाबेल एकदम मोगाळ त्यागी आनी दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान भरलेली. तिणें म्हजो आनी म्हज्या भावा भयणीचो सगळ्या आपुलकायेन आनी मोगान आमची सेवा केली. माद्री इजाबेलाक खूब मोग तिच्या भावा भयणीचो आनी तांच्या भुरग्यांचो. ती सगळ्या सोयऱ्यांक शेजाऱ्यांक आनी इश्टांक मोगान वागयताली. मोगाला बापा, तूं आमच्या माद्रीनेक सासणाचो सूख फावो कर. आमचे मीस पेटयतल्या ह्या निकाक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच देव बरें करूंक म्हणटा इगर्जेच्या पाद्रीक म्हयन्याच्या म्हयन्यान क्रिस्त प्रसाद आमच्या माद्रीनेक घेवंक येतालो म्हूण. तशेंच माद्री भयणां आनी तुमकां सगळ्यांक आमच्या माद्रिया इजाबेला खातीर मागून आनी निमाणो आदिवस दिवंक आयले खातीर आमी तुमकां काळजांता दिवसता. देव बरें करूं. म्हयन्याचे मीस जातले 10 जुनाचे सकाळीं 8 वरांचेर. 10 जुनाचे मेल्ले कुडीक मातीक लावचो कायदो बावडताची चले प्रमाणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थना. हे आमच्या भयणीची आमी मातीक लायता ती विनाशी कूड सर्वीसभर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जन्मपणांत अविनाशी करून आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या सौम्यांत मेळो अशें वर्णाच्या झाडांतली आनी पातकाच्या फासांतली सुटून बाबा लागीं राजी जावन बऱ्या घोड्याच्या कानार सासणीक रायाच्या पर्यावरण निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जाता. Swami
शासनाचो विसो सर्वेस्पर आरतीका लागून भोव दयाळ बाबा, आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुजे यादीन करता। जेजू ताणें मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसाक जेजू सांगता पुनर्जीवन ती जातली म्हूण तीर भरवशान आमी पातयता। ह्या विनाशी जिवितांत तुजे चाकोडणीक सवार देण्यांनी तुवें दिली। अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तांत भक्ताच्या आयकोटाची कुणाद आमकां दिली। देखून आमी तुका धन्यवाद दिता। सर्वेस्परा आमची प्रार्थना तूं काकुतीन मानून घे। तुजी चाकोडणीक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत वचून आसा ती भावार्थ्याच्या उतरांनी एकामेकाक बोजवण दिवंक शिको। अशें जेजू सवें तुज्या सांगता आनी आमच्या भयणी बरोबर आमी सगळीं सत्ता करची क्रिस्त आमच्या सोऱ्या वरवीं। देव तुका वैकुंठांत घेवन व्हरून तुज्या येण्या वेळी रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनी स्वर्गीच्या जेरुसालेम शारांत व्हरून पावूं। शेवटच्या पंक्तीत घेऊया T3 page 204 T3 इजाबेल आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा चडशी देवान आपयली। देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता। पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो। देखून हे आमच्या भयणीक सोम्याचे आदीन करुया। सोमी आपले शांतीन तिका विंगून आनी निमाण्या दिसाक तिची कूड पुनर्जीवन करूं। आमच्या भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थी। ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत, म्हाका स्वत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका स्वत मानता तो सासनाक मरचो ना। लाजराच्या फणार रोडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड। तुजे लागीं प्रार्थना वायका आमकां। तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलें हे आमचे भयणीक सासनाक जिवीत दी। तुजे लागीं प्रार्थना वायका आमकां। आपले पाप रोडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसयलो। इजाबेल आमच्या भयणीक तुज्या राज्यांत घे। तुजे लागीं प्रार्थना वायका आमकां।
इजाबेल आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत तिका एकठांय. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. इजाबेल आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें पोसली. तिका तुज्या स्वर्गीच्या जेवणात बसय. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. हे आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान आमकां धीर दी. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. ही सगळी मागणी करून जेजू चुकून प्रार्थना चालू. आमच्या बाबा तुझ्या नाम तुझे कशी स्वर्गाचा तुझे संसारांचो आमचो दिसपट्टो आनी आमचे तुझ्या औषधा तशी आमची पातळ कर आनी आमकां ताणे पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या चाकुरणीची इजाबेलाची काकूट कर. आपल्या कोडण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाळूंक तिका मन आसलें. कोऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यां तांय एकवटायली. तेच परी तुज्या काकुतीन स्वर्गीय देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळ्ळें. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं आमेन. सासनाचो पिसो सर्वेस्परा तिका लागय. तिचेर फाकय. दयाळ बाबा तुजे दुवे तुझ्या गोपाल बाळगून जेजू वांगडा